नमस्कार, प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव समाज सेवा करता 2016च्यान हांव भायरसून येयल्याक आनी जे कोण म्हाका उलो मारता बऱ्या वायटाक तेन्ना हांव लोकांक आनी अशें जाल्लें आसा की आयज हांव असोच लोकांक धांवता म्हणून म्हाजेर एक ऑडियो गावल्या व्हायरल जाल्लें म्हाका की त्या ऑडियोचेर उलयतात भुरगे की म्हाका मोडून घालपाचें, म्हाका मारपाचें अशे पद्दतीन. आनी तितून एक भुरगो आसा तो भुरगो उलयता, स्वप्नील वांयगणकर न्हू भुरगो, आमचे थंयसरलो म्हाजो हरशीं बरो मागतो, आमच्या वाड्या वयलो भुरगो. म्हाका खबर ना हांवें कितें वायट केलां तें. तो तांकां सांगता की तुमी ताका म्हणटा फसया, तुमच्या म्हणटा बायलांची म्हणटा सायनी घेया म्हणटा आनी तुमकां बायलांक पयले, बायलांक म्हणटा फकाणां केली, मॉलिस्टेशनाक अशें स्वप्नील तांकां आयडिया दिता. हे जे मुस्लीम जे भुरगे आसा पळय ते म्हणटा मोडून घालपाचें. हो स्वप्नील मास्टर मायंडेड आसा. सो तेजो म्हाका ऑडियो गावल्ले आसा. ते ऑडियो हांवें पेन ड्रायव्हाचेर घालून डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमाक आमचे दिल्ले आसा, डीजीक दिल्ले आसा, एसपीक दिल्ले आसा आनी आयज आमी म्हापसा डेप्युटी कलेक्टर दिल्ले आसा. आनी जे म्हाज्या वांगडा भुरगे जे कार्य करपाक बरें जे आमी केलां पळय म्हापश्यांत ते सगळे भुरगे उबे आहा की प्रवीण कितें तो तांकां खबर आसा. कोणी सांगपाचें हांवें कोणाचो 1 रुपया घेवन खाल्ला, कोणाक नागयला, कोणाचे हप्ते घेतला. आमी केन्नाच असलें कांय फालतुगिरी काम करूं ना. लॉकडावनान आमी लोकांक मदत केली, लोकां कडल्यान तांदूळ घेतले आनी कितें एकठांय केलें आनी लोकांक वाटलें आमी. आयज म्हाका मारपाचो प्रयत्न ते करता, फाल्यां म्हाका एविडन्स गावले म्हणून बरें जालें. जर म्हाका एविडन्स गावूंक नासलें आनी म्हाका मारलेलो, जर म्हाका म्हाजेर खंयची केस जाली मॉलिस्टेशन, कोणी म्हणपाचें कितें प्रवीणान केलां दिसता. सो हांव पुलिशेन दिवपाचें कारण कितें, जे म्हाजे कडेन कितें आसा पळय तें हांवें ते पुलिसांक दिल्या. हेजे पुलिसांनी कारवाय करपाची आनी म्हाज्या जिवाक धोका आसा सद्या म्हाका ते भुरग्यांक मारपाचो प्रयत्न चालू आसा. जर म्हाका कितें जालें जाल्यार पुलिसांनी आनी म्हाज्या फॅमिली मेंबरांनी, म्हाज्या फ्रेंडांनी तांकां तिगांक फुडें धरपाचें. एक सलीम मुल्ला आसा जो उलयता म्हाका मोडून घालपाचें, तेजो भाव इमाम मुल्ला आसा. हेंच्यांनी फाटले फावटी पुलीस कंप्लेंट केल्ली फेक म्हजेर हांवें मारल्या म्हणून. आनी स्वप्नील वांयगणकर जो आहा तो तांकां मेन भडकोवपी मनीस आसा. तांकां मास्टर मायंडेड जो आहा हो स्वप्नील आसा. आनी हे तेंचेर ते म्हणूंक सोदता की हांव हिंदू मुस्लीम हे करूंक सोदता. हांगा म्हाज्या दाराचेर म्हाजे कडेन जो कोण हिंदू येता, मुस्लीम येता, क्रिस्तांव, हांव कोणाक धर्म पळयना. हांव रायटाक आसा तांकां धांवता. हांव ह्या पुलिशेन हांगा येता आनी हांगासर हांव कितें आहा तें दाखोवन सोदता आनी हांगासर हांव पुलिशेक दिवन आमी कायद्यान कितें तें करता. हेच्या पयलीं 2019 एक झगडी जाली नरकासूर आमच्या वाड्यावयल्या भुरग्यांक. ह्या भुरग्यांनी मारलेले जे परप्रांतीय हे भुरगे सांगप न्ही, हेंचे बापूय हांगा येयल्ले किसूळ मारपाक, लेबर म्हणून येयल्ले. आयज हे भुरगे हांगा भाई जाल्यात, गुंडा जाल्या आमच्या गोंयांत आनी आमच्या भुरग्यांक मारता. नरकासूर रातीक झगडी जाली 2019 त्या भुरग्यांक मारले, पुलिशेन येयले, पुलीस कंप्लेंट केली तेंची. कायद्यान कितें आहा तें पुलिसांनी केलें. आतां फाटल्या दिसांनी 12 ऑगस्टाक ह्या भुरग्याची झगडी जाली. ह्या भुरग्याक तेंच्यांनी मारलें, तेंच्यांनी हेका मारलें, हेका पुलीस सोदपाक लागले. हांव हेका पुलिशेन घेवन येयलो, कितें कायद्यान आसा तें केलें. तो स्वप्नील सांगता म्हाज्या नांवान पुलीस कंप्लेंट करपाची, हिंदू मुस्लीम हांव म्हणटा म्हणून. हांव हिंदू भुरगे जे हांगा आसता पळय तेंकां कोण म्हाजे फ्रेंड्स सर्कल म्हाज्या सोयऱ्यांक घेवन तेंकां मारूंक वचोंक ना. हांव हिंदू मुस्लीम करूंक वचोंक ना. हांव तें करूं शकता. हांव पुलिशेन येयलो, कायद्यान गेलो हांव कितें आहा तें करपाक. सो ह्या भुरग्याक लागून ते आतां उलयता म्हाका मारपाचें, मोडून घालपाचें. ते म्हाका मोडून घालपाक की बाबा हांव कोमो दिसता तुमकां काय बोकडो दिसता, तितलें इजी ना. आनी आमकां गोवोरमेंटाचेर विश्वास आसा, आमकां कायद्याचेर विश्वास आसा. लॉ कितें तो आमी हातीन घेयना. ताका लागून आयज हांव हांगा येयल्लो आसा. लॉ आनी गोवोरमेंट आनी म्हाका जीवबाद दवी आमचो डीवायएसपी आनी पीआय कडेन मागता ऑपरेशना कडेन की स्ट्रीक्ट एक्शन जावपाची. हो जर फाल्यां कितें कांड जाल्लो, कितें म्हजे नांवार एक कंप्लेंट केल्ली, कोणी म्हणलें केलें दिसता प्रवीणान, म्हाजें नांव पिड्ड्यार, म्हाजे फॅमिलीचें नांव पिड्ड्यार की मॉलिस्टेशनाक. फाल्यां म्हाका मोडून घातलो, हांव जितो मेल्लो, मोरोन सगळे लोक येतले रडटले, काय फायदो ना. आयज इन एडवान्स म्हाजे कडेन एविडन्स आसा जे हांव तुमकां मिडियाकूय दिता. आतां हांव तुमकां सगळ्या जाणांक तेंचे फोटो दिता. हेंचेर आतां केस जावपाक जायी. हांव मारच्या पयलीं म्हाज्या जिवाक सारको धोका आसा. म्हाजी बायल आसा, बायल म्हाजी भुरग्यांक स्कॉलाक धाडिना भियोन. म्हाजी आवय आसा, ती आयज जाणटी जाल्ली आसा, तिची शुगर वाडल्या, प्रेशर वाडलो म्हज्या आवयचो. हे भुरगे फोंडान घालपाक सोदता आमकां. म्हणून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हांकां शिक्षा जाय इन एडवान्स. प्रवीण बाबू आज तुझ्या ऑडियन्स आसा विरोधान कितें कारण अशें कितें दिसता? कारण ना तेंच्या ऑडियो वरसून ते आयकता प्रवीण कित्याक उबो रावता. आतां ह्या भुरग्याक मारलो तो म्हाजे कडेन येयलो हेल्पाक, प्रवीण यो पुलीस म्हणून हांव त्या कडेन उबो रावता. जो फाटल्या दिसांनी योगेश पाडलोसकर आमचो फ्रेंड तेजी झगडी जाल्ली, तेज्या कडेन आमी उबे रावता. कोण आफयता आमी धांवतात. पयर म्हाज्या घरा कडेन एक क्रिश्चन फॅमिली येयली, तें पयलीं आपल्या चेडवाचो इशू जाल्यार हेल्पाक हांव फुडें सरता. म्हाका कितें प्रॉब्लम आसा, जर उबो रावप हें रॉंग म्हाका खबर ना. परत आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे आतां सद्या PFI बीन हें चालू आसा. हांव तें सांगूंक सोदता की हांव हिंदू भुरगो. आमी स्वराज गोमंतकची रॅली आमी म्हापश्याक हे भुरगे सिद्धार्थ आमी सिद्धेश हे सगळ्यांनी मेळून आमी भुरग्यांची रॅली स्टार्ट केली. मे बी आमी फुडें आसता म्हणून म्हाका सोंपोवपाक सोदता काय
खंयचे हेजे हांव म्हणिना ते भुरगे खंयचे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियेचे आसा जावं आनी कितें आहा टॅररिस्ट आसा पूण हेंच्या कडसून हात आसूं शकता कोणाचो अशें म्हाका दिसता म्हाका भंय आसा म्हाज्या जिवाक म्हणून गोवोरमेंटान आनी पुलिसांनी तेंची कारवाय करून ह्या भुरग्यांच्या फाटसून कोण तरी आसा काय म्हणून घालाप येदे व्हडले भाईगिरीच्यो गजाली करता हांगासर आमच्या गोंयकारांक मारपाक सोदता हे फकाणां जाल्लीं आसा हांगासर. तुम्ही आता कंप्लेंट दिल्या? आमी कंप्लेंट दिल्या आहे म्हापसा आमच्या चीफ मिनिस्टराक दिल्ले आसा हांवें घातलेलें आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक दिल्ले आसा हांवें आमच्या चीफ मिनिस्टराक DGP काल घातला आहे SP हांव सॉफीस सेक्शनाक ताका गावलो हांव स्पेशल ते उलयला हांव आनी आयज आमी डेप्युटी कलेक्टराक आमच्या म्हापसा DYSP हांवें दिल्ले आसा म्हापसा पुलिशेन दिवन पूण आमकां PI आनी PSI आमचो DYSP गावोंक ना पूण आमी इनवोर्डाक दिल्ले आसा. सो ताका पेन ड्रायव्ह लायिल्ले आसा तेंच्यांनी ते पेन ड्रायव्हाचेर वॉयस आयकून त्या भुरग्यांक आफोवन हाडून तांकां सजा दिवपाक जाय तेंची संवय जाल्ली आसा आनी ते भुरगे कितें म्हणटा आमच्यो हांवें फायली ओपन केल्यो PIक सांगून सो तेजे PIनूय सांगपाक जाय की हांवें खंयच्यो फायली ओपन केल्या तांकां सांगून म्हाका गरज पडना कोणें फायली ओपन करपाची तुमच्यो फायली ओपन करपाच्यो कितल्यो फायली तुमच्यो आसा तर तुमचेर सो तुमी भुरगे कितें हांगा गुंडागिरी करूंक सोदता गोंयकारांक भुरग्यांक आमच्या मारूंक सोदता तुमी फक्त काय तुमी हिंदू मुस्लीम करूंक सोदता हें म्हाका कांय कळना आनी म्हाका जर करूंक नासलें हांव हे हांकांच घेवन तेंच्या घरांत घुसून मारपाचो आमी ते वचोन आमी कायद्यान येयल्या कायद्याचेर विश्वास आसा की ते आमचे पुलीस करतले की म्हाका विश्वास आसा पुलिसांचेर. थँक्यू. हांव उलयतां. हो जो इन्सिडंट जालो न्हू प्रवीणा बद्दल सो कितें काय बरें वायट घडच्या पयलीं प्रवीणाक ती न्यूज गावली ताका ते ऑडियोज मेळ्ळे ताका ते चॅट्स मेळ्ळे सो हेचेर कशें आसा प्रवीण आतां खुबशे सायडीक येयलो पुलीस आसा गव्हर्मेंट आसा सगळे केअर घेतले पूण जालां कितें सद्या जाणां बारीक गोश्ट सांगपाची म्हणजे ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन म्हणजे 16-17 वर्साच्या भुरग्यांक घेवन हांगा गँगां जाल्लीं आसा म्हापशान आनी जस्ट बारीक एक जर कोणाची मातशी गाडी टच जाल्ल्या वयरसून जर झगडी जायत न्हू जाल्यार 20-25 गाडी येतात आनी भुरगे हे ब्लेडी वाकर घेवन भोंवपी भुरगे आहा ते आनी जाता कितें जेन्ना हांकां पुलीस जेन्ना धरपाक वयता तेन्ना हेंचेच आवय बापूय येवन हांगासर पुलिसांचे पांय धरतात की मायनर आसा ताका सोडून दी मागीर ते तेंच्या कोणाक आतां प्रवीणा कडेन इन्सिडंट जालो प्रवीणाचे पांय कड्डराप प्रवीणाचे पांय कड्डले काय कितें जाता ताकूत येवन ते भुरगे म्हणून तांकां सोडले वयता पूण सोडल्या उपरांत हे भुरगे ओगी रावना आतां नरकासूर लागीं पावला पुलिसांनी इतले अलर्ट रावंक जाय प्रत्येक नरकासुराक डांगी कॉलनीन झगड्यो आसात धुळेरान झगड्यो आसात त्या जाग्यांचेर वचून पुलिसांनी सारके स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग करूंक जाय. आमी एक 10-15 वर्सां पयलीं पळयताले जेन्ना म्हापशान नरकासुराची कॉम्पिटिशनां बी जाताली इतली गर्दी आसताली आतां लोक भियेतात फॅमिली घेवन भायर सरपा खातीर कित्याक हे जे आसा भुरगे पळय हे सोरो पियेतात कितें ओडटात आनी गाडयो तेंच्यो चलोवपाक रीत ना 7 उपरांत भायर सरपाक हांगासर चान्स ना कोणाक फॅमिली घेवन जर भायर सरतलो जाल्यार आनी शुल्लक कारणां वयरसून एक म्हाज्या फुड्यान एक घडलेली गजाल जस्ट 2 जाण भुरगे फुडें वांगडा गजाली करीत गाडी 2 व्हिलरार वयता हॉर्न मारला म्हणून तेंच्यांनी ती फूल गाडी फोडून उडयल्ली अशे इन्सिडंट जाल्ले आसा. पोरू होळयेक झगड्यो जाल्ल्यो आसा 20-20, 25-25 जाण मेळून एक एकटे भुरग्याक मारतात ते घरान घुसोवन मारतात अशी गँगां रेडी जाल्ली आहा म्हापशान. आतां पुलिसान इमिजिएट एक्शन घेवन हे गँगाचे जे आसा पळय तेंचे हातपाय मोडून घालूंक जाय पुलिसांनी इतकें सांगून तुमकां हें करता. आतां सिद्धार्थान जी गजाल सांगली तेजे वचून आनी हांव विचारलो सांगपाक पळय जो हेजे योगेशचो इन्सिडंट घडलो पळय तेच्या उपरांत 2 दिसांनी सेम 2 भुरगे बायक घेवन रस्त्यार मदीं वयताले आनी हांवें तांकां होन मारले फाटसून होन मारलो हांवें त्या भुरग्यांक जाल्यार ते भुरगे फाटल्यान वळोन पळयलें हांवें कितें जालें रस्तो रिक्षा वयतला वाट या मरे लोकांक वयपाक त्या भुरग्यांनी येवन पुलिशेन कंप्लेन केली आनी तितून हेच भुरगे आसा जो इमाम मुल्ला आसा पळय तो भुरगो आसा तेंच्यानी हांवें RTI मारली तेजे RTIचेर रिकॉर्ड गावलो पळय म्हाजेर पुलीस कंप्लेन केल्या की हांवें ताका मारलें म्हणून. हांवें ताका सांगलें बोडगेश्वराय शपथ हांवें त्या भुरग्याक म्हणलें हात चो लावंक ना म्हटलें जर मारला जाल्यार ताका देवाक खबर आसा म्हटलें आमी देवाक मानतात. हे पळय ही म्हाजे कडेन ती केस आहा म्हणजे हे आमकां फसोवंक सोदता भुरगे विनाकारण बेशेत आनी तेंचे प्रॉब्लम जे एक प्लॅन करून ते आनी तशें मायनर भुरगे म्हणटा हे मायनर भुरगे ते मायनर भुरग्यांनी ते फुडें काडटा मायनर भुरग्याला गाडयो कशें जाले ते मायनर भुरगे तुमचे तांकां घरा कडेन बसोवपाक जाय तुमी. थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका तेंच्यांनी चॅलेंज केला 1 by 1 शो करया म्हणून हांवें तांकां सांगलेलें म्हाका 20 जाण येयले गाडये 20 गाडये घेवन येयले मारपाक म्हाका तेंच्यांनी म्हाका अटॅक केलो म्हाका अटॅक केलो तेंच्यांनी म्हणून हांवें तांकां हें केलें तेन्ना तेंच्यांनी 20 गाडये म्हाका मारपाक येयले भुरग्यांनी म्हाका तेंच्यांनी आतां मारपाक जाय प्लॅनिंग चालू तें खंयचे भुरगे हे भुरगे हांव रुपेश रावत स्वराज गोमंतक तर्फे हो प्रवीण आसोलकर आमचो एक बरो कार्यकर्ते एक एग्जाम्पल सांगता तो मातसो मिडिया फेमस सद्या म्हापशान कित्याक तो कामां बरी करता ओके
ही एक दीस असा इन्सिडंट तेणी आमकां उलो घातलो स्वराज्याक किंवा आनीक फ्रेंड सर्कलाक तेज्या फाटल्यान सगळे येयले. पूण हीच घटना जर नॉर्मल कॉमन मॅना कडेन जाली, कॉमन सिविलियना कडेन जाल्यार कितें म्हणून हांव पियाक रिक्वेस्ट करूंक शकता की हेजेर मातशी कारवाई जावपाची. थँक्यू. फोटो घेता राव हे जालें न्हू. हे आनी कोण रावता ते रावन जाऊ मरे मातला तारूय नाही का राहून वो आरटीआय घालून